रस्त्याच्या रुंदीकरणा आड झाडांचे सर्वेक्षण करपाक आयिल्ल्या वेळार थळाव्यांनी खर विरोध केलो, जाका लागून तांकां पुलिशेन ताब्यात घेतले। इतलेच न्हय तर तांकां धमकायले असो आरोप आरजीच्या मनोज परबान केला। ह्या सगळ्या प्रकरणाची दखल घेवची म्हणून शुक्राराक थळाव्या सयत ताणें गोंय अनुसूचित जमातीच्या आयोगाक भेट दिली। आयकयात ताचें म्हणणें। आमी आतां एसटी कमिशनान येयल्ले मुद्दाम की ते दीस तुमी जाणा बोमाचो इन्सिडंट जालो, हांगा आमचे जे लोकल्स आसले, आमचे एसटी कम्युनिटीचे हांगा लोक आसले, तांकां व्हरोन पुलिशेन दवरली थंय कुळ्याक आनी जे तेंचे थंय हाल जाले, सांज मेरेन तांकां दवरून धमक्यो दिले, कोणाक जॉब मेळचें ना म्हणून सांगले आनी कितें तुमी असली मस्ती करूं नाका, तुमी आडोवं नाका आनी अशें करून आयज तांकां कितले त्रास जाता ते तांकां खबर आसा। हें आमी सरा कडेन मांडपाक गेल्ले। आमी सराक सांगला की जे तेंचे इश्यूज आसा ते मातशे तेंच्या लोकेशनार येवन अंडरस्टँड कर, तेंच्या वाड्यार येवन अंडरस्टँड कर, कित्याक आमी आतां ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन दिलात, ते ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशनान कितें बरोवपाक जाय तें बरयलां, बट जो मेरेन ते वाड्यार येवचे ना, तो वाडो पळोवचो ना, तो गांव पळोवचो ना, ते हायवे खंयच्यान करता, कशें करता, ते लोकांचे ग्रिवन्सीस आयकपाचे ना, आयकचे ना, तो मेरेन तेचो सोल्युशन येवचें ना। सो आतां सरान आमकां अश्युरन्स दिला की ते येतले आपल्या टिमीक घेवन, सेक्रेटरीक घेवन येतले थंय, तेंच्या कडेन उलयतले, कितें प्रॉब्लम आहा कितें आहा तें अंडरस्टँड करतले आनी फुडलो जो तेंचो स्टेप घेवपाक जाय तेंच्या कडल्यान डिपार्टमेंटाक बरोवपाचे ते घेतले म्हणून सद्या तरी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आहा। सरकार अनुसूचित जमातींच्या लोकांकूच त्रास दिता काय कितें असो प्रश्न उपराशीत थळाव्यांनी सरकाराचेर बरोच फोग काडलो। ज्या उमेदवारांचेर विश्वास दवरून आमी वेंचून हाडलो ताणें लेगीत अशा परिस्थितीत आमकां सहकार्य केलें ना अशी खंत उक्तायत भोमाकारांनी आमदाराचेर तिडक व्यक्त केली। हेतून हांव सांगूंक सोदतां फुडें आज वचत थंय एसटीचे लोकांचेरूच अन्याय जाता म्हटलें जाल्यार फुडें खांडेपारा जालें, मागीर आतां बोमा चलता, पयर मागीर काणकोणा खोला चल्लेले, म्हणजे हे सगळे एसटी लोकांक खंय तरी त्रास करून हो सरकार खंय तरी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे जावं तांकां त्रास करून तांकां डिस्प्लेस करून दुसरे कडेन व्हरपाची तयारी करता। पूण हे लोकांची अशी परिस्थिती आज जेवतलो जाल्यार तांचे कडेन परिस्थिती ना जाल्यार दुसरे कडेन शिफ्ट जावन ते जगतले काय कितें, जावं तेंगेली कल्चरल भोमा म्हटलें जाल्यार तेंगेली कल्चरल हेरिटेज आसा, थंय देवळां आसा, तेंगेली जात्रा जाता आनी हजारांनी लोक थंय उत्सवाक बीन जमता। आज ते दुसरे कडेन व्हरून उत्सव तो करतलो काय कितें हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा। हो कल्चरल हेरिटेज ही गोंयची तरी तशी उरपाक जाय हेंवूय अशें आमी म्हणूंक सोदता। आनी एसटी लोकांचेर खास करून अन्याय जाता हो सरकारान विचारान घेवपाक जाय। एसटी लोकांचे आज लिवींग खंय तरी शेळलेलें आसा, तांकां लोक जेवपाचोय प्रश्न आसा, प्लस जो अशें म्हणटा जो गव्हर्मेंटाचो जो फंड सुद्दां आसता, रिजर्व फंड दवरलेलो 2,600 कोटी वर्साचो असो प्रोविजन केल्लो आसा, हो सुद्दां फंड हे लोकांक खंय तरी मेळना। व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाचेर हो फंड यूज जाता आनी एसटी लोकांक खंय तरी डिप्रायव केल्ले आसा, हें जावपाक जायना। म्हणजे खंय तरी एसटीच लोक दिसता काय कितें अन्याय करप, बाकी लोक सगळे स्ट्रॉंग आसा काय कितें तें दिसता। म्हणजे आमी सरकाराक सांगूंक सोदता हे लोकांक न्याय दियात आनी फुडल्यो गजाली करता आसतना विचार करून करात, इतलेंच आयचे कडेन आमी सांगूंक सोदता। आतां ते काल पयर आमकां ते येयले सगळे आनी विचारली तांकां आमी तुमी कितें करतले हांगा थंय, तर आमी नंबर घालूं येयले म्हणलें ते झाडांचेर। आमी सांगलें तुमी नंबर घालू नाका, आमचे कोर्टां चलता तेन्ना कोर्टाचे येतकीर तुमी मागीर तुमचें कितें तें करा आनी आमच्या खंयच्यान रस्तो वयता तो आमकां दाखयात। आमकां हो रस्तो नाका, देवळां वयता सगळें वयता, आमचे घरांय वयता, आमकां बायपास दी अशें म्हणटकीर तेणी आमकां सगळ्यांक धरून भितर वडयली। अशें ओडून तेणीच सांगलें कोणी आसतलें आमचे कोण तरी आहा तो आमदार, जाल्यार आमदार आमचे मत्ता येतालो, पांये पडटाय नमस्कार असो म्हणप। आनी आतां आमी दीसभर पुलिशे वळवळली जाल्यार नमस्कार खंय गेलो तो आमचो आमदाराचो? आमदार पांये पडोन गेलो तो, दार धरून गेला आनी आतां एकूय दीस ना। आनी काल आमकां दीसभर पयर भोंवडयल्यार ह्यो फोन सुद्दां करूं ना, आमचे कडेन म्हणटा फोन ना, आतां तेंचे कडेन सुद्दां तेणी फोन करूं ना। म्हळ्यार हो आमदार आतां आमकां हेन फुडें कितें करतलो? तो हाडटलो शेवाळी आनी आतां पळय कशें वडयलां आमकां थंय, तशें वाद करतलो आमचे कडेन आनी शेवाळ हाडटलो खल्लीतलो
रस्तो करतलो आमकां भायर उडयता खंय रावपा आमी भुरगीं बाळां घेवन आमचे कडेन येदे व्हडले घर बांदून जाता आमी कोण शेतां काम करता आनी खंय वयता तें आमी पोट भरता तरी एकतर कळना आनी कसलो आमदार हो आमकां मात सुद्दां तेणें वासपूस घेवना की फोन करूना बाबा ती गेल्या ती आसा काय मेली म्हणून ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.